Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. किने जालें? म्हाका पळय मरे हांव ड्रॉप करून वयतालो मरे कळ्ळें तुका आनी असो भायर सरलो जेवणा लागून हॉटेल सोदतालो तसोच वयतालो तसो ते रोडार मागीर तेणें म्हाका येयलो आनी गाडी म्हजी फाटी फाटी येयलो आनी म्हाका मुखार सडिल्ली ती 4 रस्त्या कडेन मरे मुखार वचून रावलो आनी म्हाका आडयलो आनी राव म्हणपाक तुमी गोवा मायस मरे म्हणून हांवें म्हणलें वय म्हणलें गोवा मायस म्हणलें ड्रॉपार येयलो म्हणलें पिकअप कांय करूं ना म्हणलें तेन्ना पासून आयकोना कळ्ळें तुका मागीर तशें करून म्हाका हें करून मागीर अशें ते कोणा फोन मारला आपयलो 1-10 जाणां मागीर हें करून म्हाका पुलीस स्टेशनार या तशें कोण आपयता आपय तूं दाखय तुगे कितें पावर आसता तो म्हणून मागीर सरा बी फोन मारलो हांवें तेणें उलयलें बी तेंचे कडेन मागीर कांय ऑप्शन ना समज तेजेर आतां म्हटलें पळय तुमी तेका अरेस्ट करा तेजेर समज तुमी कंप्लेंट केला जे एक्शन जायना तर फुडले तुमी स्टेप कितें घेतले? आमी फुडले स्टेप आमी हांगा आमचे सगळे ड्रायव्हर येवन अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले. आमी लॉ हातीन घेवचे ना. जो लॉ मोडटा ताका अरेस्ट करपाची आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. सो त्या कायद्या प्रमाणे कितें आसा ते अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या PIयान आनी तांच्या स्टाफान ताजेर एक्शन घेवची इतलीच म्हजी मागणी. आयज आमी एक गोवा मायसाची गाडी धरलेली आसा जी तेका आमी वरभर सारखे फॉलो केले. गेस्टाक तेणी ड्रॉप केले आनी तो अंजुना विलेजीन परत भाड्याक भोंवतालो भाडे पिकअप करपाक ॲप ऑन करून. सो तेका आमी धरलो आनी आयज पुलीस स्टेशनार हाडला आनी तेजे फुडले ब्रिफींग तुमकां आतां आमचो योगेश करतलो. तो ॲप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू तो एअरपोर्टार हांगा येतात ते आनी भाडे व्हरपाक. सो ती गाडी आसली ती केपें रजिस्टर्ड गाडी 1 वर जाल्यार तो आतां भोंवता ॲप ऑन केला आनी फिशींग करपाक. सो आमी हांगा जे पळय स्थानीक टॅक्सी मालक आहा तेंच्यांनी कितें करपाचें? सो जे पळय ट्युरिजम म्हणजे हेजेर आहा न्हू ते बिझनस आमकां मेळोंक जाय न्हू. सो हे खंयचे तरी हे घाटी हे खंयचे तरी हे स्लेव्स एरियेन खंय रावपी मायग्रंट घाटी गाडी घेतल्यात आनी ते गोवा मायसाचेर नांव जो गव्हर्मेंटाचो ॲप आहा तेजेर चलयता ते आनी हे पिकअप आमचे एरियेच्यान करता. सो हेज्या फुडें आमी पिकअप हरशीं दितना आमी हांकां आनी हेज्या फुडें दिवचे ना. आमकां कायदो सुद्दां हातीन घेवचो पडलो नाल्यार हेज्या फुडें आमी फाटी फुडें रावचे ना. आमी गोवा मायसाची गाडी खंयचोच पिकअप करपाक दिवचे ना. कित्याक जो बिझनस आहा हो बिझनस आमी वयर काडलेली आहा. ही टुरिजम इंडस्ट्री आमी आमच्या एरियेक जो फ्लरिश केला आमी केला. सो हेजो फायदो आमकां जावंक जाय. सो सरकाराक हेजे वयल्यान आमी सांगूंक सोदता की आमी तुमचे गोवा मायसाचें ॲप आहा तेका खंयच पिकअप करपाक दिवचे ना. आनी सरकाराकूय सांगूंक सोदता BJP सरकाराक जे तुम्ही आता इतके वर्ष 5 वर्सांनी आमकां त्रास केल्या अक्षरशः टॅक्सी जी आमची कम्युनिटी आहा टॅक्सीकारांक आमकां अशें त्रास केला हेंच्यांनी की प्रत्येक फावटी ओला हाडलो स्ट्रायक करचो पडलो स्पीड गव्हर्नरा वखदां स्ट्रायक करचो पडलो. ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायसाक लागून आमी आझाद मैदानाचेर कितकेच आंदोलनां केली. आतां मिटर हाडून गळ्यान घातला आमचेर. आमी प्रत्येक गोष्ट मागपाक आमी आमचें अस्तित्व वाचोवपाक आमी आंदोलनां खूब केल्ली. बट आतां हो आंदोलन करपाचो टायम उरूंक ना. हो फक्त सरकाराक दाखोवपाचो टायम उरला. ह्या BJP सरकारान आमकां खूब त्रास केला. ते जेन्ना पळय आमचो कौल घेवपाक येतले तेन्ना आमी तांकां काळे बावटे दाखोवन आमच्या मतदारसंघांतले दावतले. तो BJPचो खंयचो कोणूय उमेदवार आसना. सो आमी BJPच्या उमेदवाराच्या अगेन्स्ट हे फावटी इलेक्शनाक वावुरतले. कशे BJPचे उमेदवार पराभूत जाता न्हू तेजी आमी सारकी काळजी घेतली.